नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। स्पेशल स्टेटसाचेर आपणे दिल्ले निवेदन आशिल्ले अर्धकच्चे म्हण केंद्रान निकारले। सप्टेंबरात शिष्टमंडळ व्हरून मागणी करची पडटली स्पष्ट। विधानसभेत मुख्यमंत्र्याची जाप। दहेज मिनरल्स लाचखोरीचे केशीत राणे बापूय पुताच्या अटकपूर्व जामिनाचेर म्हापशेच्या कोर्टान निकाल दवरला। 22 ऑगस्टाक राखून सरकारी वकील म्हणटा पुरावे मेळ्ळे मेरेन राण्याक अटक ना। पावस आनी वाऱ्याच्या नेटार वास्को हेडलँड सड्यार ट्रॉलर उठलो। कोस्ट गार्डान 4 जाणांक वाटायले, 2 जाणांचो पत्तो ना। दिसभरा उपरांत कोस्ट गार्डाची सोद मोहीम थांबली। नागपंचम जाली, श्रावणातली व्रता उत्सव सुरू। गोयभर घराघरांनी नागाची पूजा, पातोळ्यांची गोडशी, स्कुलांनी सोरपांचेर जागृताय। फळ्यात नागपंचम। आणि फोडे बाजारात सोपो एकठांय करपा वेल्यानी शुक्रारा बाजारकार आणि सोपो एकठांय करप्यां मदीं पेटले। बाजारकार आणि सोपो एकठांय करप्यां मदीं वाद। खबरो विस्तारान। आपणे स्पेशल स्टेटसाचेर केंद्राक दिल्ले निवेदन अर्धकच्चे आशिल्ले। कांय गजाली स्पष्ट नाशिल्ल्यो म्हण केंद्रीय गृह मंत्रालयान ते न्हयकारला। सप्टेंबरात शिष्टमंडळ व्हरून कांय गजाली स्पष्ट करच्यो पडटल्यो म्हण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। विजय सरदेसाय आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर मुख्यमंत्री उलयलो। गोंयांत कोणाकूय जमीन विकती घेवंक बंदी घालूं नज, मात शेतजमनीच्या बाबतीत कायदे घटमूट करूं येतात वा अस्मिताय राखपाक संविधानाचो आधार घेवन गोंय एखादो कायदो करूंक शकता काय हाचो अभ्यास करपाचे मुख्यमंत्री उलयला। The environment minister met Narendra Modi, who was the prime minister aspirant candidate, gave him a word. He appreciated की बाबा हे पैशा खातीर करना, हे फक्त एक तुमची आयडेंटिटी राखपा खातीर आमी करता। आता हे सगळें जावन जेन्ना उत्तर मेळटा की इट कॉन्ट्रेविन्स आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाजो अर्थ पॉलिटिकल एक आहा आणि लीगल एक आहा। पॉलिटिकल हाजो अर्थ असो जाता की चीफ मिनिस्टर जुनान होम मिनिस्टरा कडेन उलयता आणि जुलय 30 आमकां उत्तर मेळटा की तुमगेले रिक्वेस्ट आयकना म्हणून। म्हळ्यार चीफ मिनिस्टराचे उतराक व्हॅल्यू ना अशें पॉलिटिकल हाजो अर्थ जाता। स्पीकर सर, आतां हांव म्हणना की कोणें रिजायन जावचें म्हणून, हांव आतां परते म्हणटा हांवूय रिजायन जाता। चल सगळे रिजायन जावया, फूल हाऊस रिजायन जावया अँड लेट अस क्रिएट अ कॉन्स्टिट्युशनल डेडलॉक। गोंयाक स्पेशल स्टेटस कित्याक जाय म्हाका जें समजता आनी जे आमी एश्युरन्स दिला ते म्हणजे गोंय हें ल्हान। आतां हांगा जर तूं घसा करून लोक येवपाक लागले दुसरे कडच्यान, जाल्यार आमची जी कितें स्पेशलिटी आसा ती डायल्यूट जातली आनी त्यामुळे गोंयची ही आयडेंटिटी, कल्चरल आयडेंटिटी जी भारताची आयडेंटिटीच आसा ती कितें वेगळी ना, पण ताका एक स्पेशल फ्लेवर आसता। स्पीकर सर, म्हाका दिसता त्यामुळे तें उत्तर आसा पळय एसेंब्लीन जें उत्तर आसता तें त्या तारखे पर्यंतच्या निर्णयाचेर आसता। फुडें कितें जातलें हाजेर एसेंब्ली उत्तर दिवंक शकना इन फ्युचर। आमी एकदां बरयतात वी वील कन्सिडर, वील बी प्रोसेस बी अशें, पण एक्चुअल उत्तर इज अप टू दॅट डेट। अप टू दॅट डेट द प्रपोजल इज नॉट अप्रूव्ड म्हणून तें उत्तर आयिल्लें आसा। म्हाका ऑनरेबल सीएमाक विचारपाक जाय, एट द स्टेट लेवल, स्पेशली when it comes to sale of large tracts of land or areas where the government can come into play, he will take any action at this stage till the time the decision is decided at the center. ही गजाल घटनेन परमिसिबल ना ती करपाक येना, पण वी आर डेफिनेटली कन्सिडरिंग सम लॉज टू put up some control on land. ते एम्बिगियस बेटे एक पत्र बरयलें, हे इतले प्रपोजल स्पेशल स्टेटसाक जावंक शकना। दहेज मिनरल्साच्या लाचखोरीचे केशीत विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे आणि ताचो पूत आमदार विश्वजीत राणेन घाल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर निकाल म्हापशेच्या सीबीआय कोर्टान 22 ऑगस्ट मेरेन राखून दवरला। कोर्टान अंतरीम थाकाय दिल्ल्यान तो मेरेन पुलिसांक दोगांकूय अटक करपाक मेळची ना। शुक्रारा पुलिसांच्या वकिलान बाजू मांडून जाल्या उपरांत अटकपूर्व जामीन अर्जावेली सुनावणी सोंपली। ठोस पुरावे मेळ्ळे शिवाय पुलीस राण्यांचेर हात घालचो ना म्हण सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। दहेज मिनरलाच्या लाचखोरी प्रकरणात पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणे आणि वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेक अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही अशी मागणी पुलिसांनी म्हापशेच्या सीबीआय कोर्टाकडेन शुक्रारा केली।
राणे बापूय पुताक अटक करपा फाटल्यान कसलेच राजकारण ना. प्रकरणाची चौकशी करपाक दोगांची कस्टडी जाय अशें सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगलें. Anticipatory bail may not be granted at this stage because investigation is in progress and there is no reason to believe that the applicant needs to be arrested. See, under the various Supreme Court judgments, it is not so easy to arrest any person. There has to be grounds of arrest which the investigating team has to make out, and then only you can arrest somebody. Applicants being leader of the opposition and the sitting MLA, it is not so easy for the investigating team to arrest them without there being credible evidence before the team. प्रतापसिंह राणे आणि विश्वजीत राणे हे दोगूय प्रतिष्ठीत राजकारणी. ते खंयच पळून वचचे ना अशें प्रतिवाद्यांच्या वकिलान कोर्टाक सांगलें. प्रकरणाच्या चौकशेन सहकार्य दिवंक दोगूय तयार आसात आनी चौकशेन ते कसलीच आडमेळी हाडचे ना अशें राणेच्या वकिलान सांगलें. राणे आड केल्ली कागाळ फटीची न्ही. राण्यान केल्ल्या आरोपांक लागून कागाळ करतल्याचें नांव पिड्डेर जाता अशें कागाळ करपी बालचंद्र नायकाच्या वकिलान कोर्टाक सांगलें. 70 पर्या मायनीक विरोध करचो न्ही म्हूण प्रतापसिंह राणेन 10 कोटींची लाच मागिल्ली असो आरोप दहेज मिनरल्साचो संचालक बालचंद्र नायकान केल्लो. कोर्टान सगळ्यांची बाजू आयकून घेतल्या. कोर्ट 22 ऑगस्टाक निकाल दितले. Arguments were heard of the respondents. He has also replied, and it is fixed on 22nd August 2030. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. घेऊया एक विराम.